अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोंडेचे रस्ते खणून दवरल्यात। हाका लागून ते रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी मनशांक सध्या बरेच त्रास जातात। आतां आचारसंहिता लागिल्ल्यान ह्या कामाक आनीक कळाव जातलो। कामाचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान कामां अशीं अडकून पडटात असो आरोप समाजवावरपी विराज चपरे हांणी केला। हांव एक सदांच पाठपुराव करता की फोंडेची जी कामां म्हाका डेव्हलपमेंट जाय, बट दीस डेव्हलपमेंट इज अनप्लॅन्ड म्हणटा तसो, विदावट कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट. जे डिपार्टमेंट्स आसता तांचो हांगा कोऑर्डिनेशन ना. तुमी आतां इडी वेळ पळयतले भायर ते रस्ते खणून दवरल्या, कित्याक तर अंडरग्राउंड केबलिंगाक दोनी सायडी खणल्या. थंय सारके सायनबोर्ड आसना, स्टॅच्युरी सायनबोर्ड आसना, सेफ्टी सायनबोर्ड आसना. आनी मेन म्हणल्यार मजा कितें जालें आतां फाल्यांच्यान एमपी इलेक्शनाक कोड लागला, म्हणजे कालच्यान लागला. म्हणजे आनी 45 डेज ही कामां आतां बंद उरतलीं आनी मे म्हयन्यान आतां पावस सुरू जावपाक जालो. तर हे भर पावसान हे परत खणपाक लागतले आनी आमी जे जनता आसा हे फोंडान पडपाचे मरपाचे काय म्हणून. हे दिसा तुमी पळयतले की बेतोडा बायपासाचेर जे काम चालू आसा हायवे एक्सपान्शनाचेर, ते कितलेशेच लोकांचे जीव गेल्ले आसा. पयरूच एक लायटी हाका लागून हें जालो. तर अशें हे कितले तेंप आमी सोंसपाचें. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो काम चालू आसा, 7.5 वर्सां जालीं आज चालू आसा. तो आजून कंप्लीट जायना. तेय रस्ते फोडून दवरलेले आसा. आनी जर आतां तुमकां आतां कोड लागलो जाल्यार ही कामां बंद उरतलीं. तुमकां लोकांचें पडिल्लें ना. जर जनतेचें पडिल्लें जाल्यार कोड फोड बी घेवन बसपाची गरज नाशिल्ली. कारण तुमी काडटा आमकां जनतेक फोड फाटल्यान. आमी आवय बापूय जो घरांतल्यान भुरगो भायर सरता तो घरान येत काय ना हाची ताका गॅरंटी आसना. कित्याक तुमी जे खड्डे खणून दवरल्या तांकां कांयच ना, आवय बापूय ना, खंयच सेक्युरिटी ना, खंयच सेफ्टी ना. हांगच्यान धवळी सुद्दां जर वचत जाल्यार कितले कडेन रस्ते कापून कापून दवरल्या, अशी एजी गेल्या रस्त्याच्यो. नमस्कार. सध्या मी आसा फोंड्या वाठारांत, ज्या जाग्यार STP प्लांट म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर रस्तो खणून जालो. खुबशीं वर्सां 7-8 वर्सां जालीं रस्तो खणला. खुबशे कडेन ते चेंबर घातल्या, मेन पेटहोल्स घातल्या, पूण आजून त्या रस्त्याचे डागडुजी म्हणटा ती सरकारान करूंक ना. ह्या गजाली खातीर डागडुजी करूंक नाशिल्ल्यान खुबशे अपघात घडल्या, खुबश्या लोकांक हातपाय मोडून घरा बसचे पडल्या. आनी आतां सध्या सरकारान अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. सध्या पावसाळ्याक फक्त 2-3 म्हयने उरले आनी त्यान भायर आचारसंहिता कालच्यान लागू जाल्या. सो आचारसंहिते खातीर ही सगळीं कामां आडोन उरतली काय कितें असो एक भंय फोंडेच्या लोकां मदीं पडला. फोंडेच्या लोकांची इतलेंच मागणें, आचारसंहिता जरी लागू जाली, ही रस्त्याची कामां जी आसा, ज्या जाग्यार दिसपट्टे अपघात घडटा, खुबश्या लोकांक जीव वगडावचो पडला, जावं अपघात जावन कांय जाण मोडोन घरा हातपाय मोडोन घरा उरल्या. सो हो प्रकार फुडें घडचो न्हू, ह्या खातीर जाता तितल्या बेगीन सरकारान लक्ष घालून ह्या प्रकल्पांचें काम, जे STP प्लांट आसा जावं द अंडरग्राउंड केबलिंग आसा, ही कामां बेगोबेग पुराय करची आनी पावसाळ्या पयलीं फोंडेचे रस्ते हॉटमिक्सिंग करून सुळसुळीत करचे, अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक.